मोगाच्या बाबा भयणीनो, भाग्यवंत कुर्साचें फेस्त आमी ह्या म्हयन्यांत करता. सबार जाणांक आमकां जिवितांत एक न्हय तर एक खुरीस वावूंक मेळटात आनी असले जड खुरीस आमकां वावूंक मेळटा आसतना आमी सबार जाणां निराश जाता, कंगाल जाता, भियेता. पण बाबा भयणी, आमच्या सोम्यान आपणे कुरीस वावून म्हाका आनी तुमकां जिविताचे कुरीस वावूंक ताणें आमकां वाट दाखयल्या. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता ताणें आपलो कुरीस काणगे जाय आनी म्हजो पाटलाव करी जाय म्हणलें सोम्यान आमकां स्पश्ट सांगलां. बाबा भयणीनो, क्रिस्तांव जिवीत कुरीस काण घेवन आमी करचें तें पैन, जिविताचें पैन. ह्या जिविताच्या पैनांत सोम्यान आमकां दिल्लें कुरीस वावोंक बाबा भयणी आमकां कश्ट जाता आसतना, पिडे शिडेचे कुरीस आमी वावयता आसतना, आर्थीक संकश्टाचे कुरीस आमी वावयता आसतना, ना समाधानाचे कुरीस आमी वावयता आसतना जिणेंत आमी निराश जावचें नाका. कित्याक आमी पाटलाव करचो तो सोमी, कुरीस वावयल्लो सोमी. तो आमचे कुरीस वावोंक आमकां बळ दिता, कुरीस वावूंक शिकयता आनी आमचे वजनाचे कुरीस तो आपणे हाडू करता. हो बरवसो दवरन हो एक घंटो आमी सोम्या मुखार करसया. आमच्या जिविताचे हर एक कुरीस ह्या आराधना वेळार सोम्याच्या पांयतडी दवरया. केदळा आमकां ते सोम्यान वोवयचें म्हणली सोम्याची खुशी आमी मागया सोम्या कडेन. सोम्या, आमच्या जिविताचे कुरीस वावोंक आमकां बळ दी. आमी अस्कत आमकां ते तांकना सोम्या वावोंक, पूण सोम्या तूं आमकां बळ दी म्हणून आयच्या ह्या आराधना वेळार आमी सोम्याची कृपा आनी सकत मागया, दिंबयेर पडया. सोम्याक आमचे मदें आमी स्वागत करया. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें कोठे. Mozo asro, tuns moje kote, tuns mozo koroist, tuns mozo de, tuns mozo asro, tuns moje kote, tuns mozo koroi, tuns mozo de. आराधन करता सगळ्या या काळजा मुका मोडचो का मुजा जिविता सगळा मुजा बुरवशा हांव तयार आसा, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव
सौम्यांचे तो म्हजो इश्ट, तो म्हजो आसरो, तो म्हजो देव, तो म्हजो रक्षक, तो म्हजो वैज. सौम्या, हांव एक अस्कत मनीस, हांव एक पातकी सर पदवेदरा देवा मुखार. सौम्या, ह्या संवसारी म्हज्या मनशापणांत जिविताचे खुरीस वावोंक म्हाका जायते पटी कश्ट जाता. सौम्या, जायते पटी हांव जिविताचे खुरीस म्हज्या खांदी मेळटा आसतना सौम्या हांव सलवतां, निराशी जाता, कंगाल जाता, भियेता. म्हज्या भावार्थान दंडळटा सौम्या. सबार पट्यो तुजे तान पयस वेता, जायते पटी तुका परपरता. पूण सौम्या, केदल हांव अस्कस जाता गी म्हज्या वांट्याक तूं बळवून सोमी. केदल हांव कंगाल जाता गी तूं म्हज्या जिवितान म्हजें धैर्य. केदळ हांव निराश जाता गी तूं म्हजो बरवसो सौम्या. पूण लगडेतान उठून वचून शिकयताय तूं. भावार्थान दंडळ्ळा वेळार घट जावंक शिकयताय आमकां. कित्याक सौम्या, मनशा कडचो इश्ट जावन तो येयलोय. कसलो इश्ट? तुवें म्हणली उतरां जो हांवच्या वांचलांत एका इश्टान आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. वय सौम्या, तुवें एक इश्ट जावन म्हजे खातीर जीव दिलोय. म्हजे खातीर म्हज्या पातका सुपारादी कुरीस कालवारीच्या दोंगरार वावयलोय. म्हजे खातीर सौम्या, कालवारीच्या दोंगराचेर तुजे हात त्या कुर्साक तुवें सौम्या विस्तारले, किळ्या मारून ते दिले सौम्या. म्हजे खातीर कुर्सार 3 घंटे तूं वळवळलोय, उमकाळय. सौम्या, असलो इश्ट तूं म्हजे खातीर जीव दिल्लो, म्हजे खातीर त्याग केल्लो, म्हजे खातीर सॅक्रिफायस केल्लो. सौम्या, आज तुजे सरशी हांव आयलां म्हज्या जिविताची अस्कत घेवन. सौम्या, हांव जाणा म्हज्या कश्टान तूं म्हाका राखताय, म्हजो रक्षक. म्हज्या अस्कत काय तूं म्हजी सकत तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तूं म्हाका बळ दिताय. म्हज्या पिडेशिरेन सौम्या तूं म्हजो वैज. हर म्हजी पिडा तूं गुण करताय आनी म्हाका नव्या स्पिरितान भरताय. सौम्या जेजू, तुजे विणे म्हजें जिवीत ना. तुजे विणे म्हजो जीव खंडीत जावन वाचूंक शकना सौम्या. सौम्या, ह्या घडये म्हजें जिवीत तुका समर्पिता, तुका आराधन करता. तूंच म्हजो रक्षक, तूंच म्हजो वैज, तूंच म्हजी सकत. तूंच म्हजो रक्षक, तूंच म्हजो वैज, तूंच म्हजी सकत, तूंच म्हजो देव. आराधन करता सगळ्या ह्या काळजांत मुखामोळ सोदता म्हज्या जिवितांत. देवा, हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसां. हांव तयार आसां जेजू, हांव तयार आसां जेजू, हांव तयार आसां जेजू, हांव तयार आसां. हांव तयार आसां जेजू, हांव तयार आसां जेजू, हांव तयार आसां जेजू, हांव तयार आसां. हालेलुया, 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 हालेलुया. सौम्या जेजू समर्पित आमचे कर तुका सौम्या
तुमच्या दुःखाने बळाय दिवच्या देवा आराधने मान तुका हालेलुया 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 आराधने येशुवे आराधने तुझी वंदने आराधने येशुवे सर्वशक्ता देवराज देवरे नमो नमिति स्तुतने आराधने हालेलुया हालेलुया Hallelujah, I praise you, adore you, Jesus. You are my Lord and my Master, Lord, I adore you. I fall down with your feet, Lord Jesus. I adore you, hallelujah, hallelujah, King of kings, the greatest name. You are my God, hallelujah, 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 hallelujah. पवित्र उंड्यारो पार तुझ्या आणि मुझे मुखार हजाराच्या जिवंत सोम्याच्या रमती दिसत गलिया जिवंत सोमी मुझ्या आणि तुझे मुखार आधार असा हांव सावन असा तो जिवीत असो हुंडो संसाराक जीव दिवंक येयलो हांवें कुर्सार महाराजय सगळ्या संसाराक जिवी दिसय म्हणून ह्या संसारांत म्हज्या आनी तुजे खातीर आयिल्लो सोमी हे या तुमी कश्ट केले न्हू वजान ववीक केले न्हू तुमचे कश्ट म्हजे चरचे आडा हांव तुमकां विशय दितलो हांव तुमकां हाळवाय दितलो मुझे वजें हाळू मुझे वजें स्वादीक वय बाबा बहिणी हरी एकल्याचे मुझे आनी तुझे कश्ट आमकां समर्पूंक जेजू आमचे मदें आसा कितें जाय आमकां हाचे व्हरते ह्या संवसारांत बाबा बहिणी सबार पोटी आमकां कश्ट येतना दूख आमकां दूख जातना दूख भोगतना बेजारांनी मी भरतना कोणाकडे कष्ट सांगया कोण म्हज्या जिवितांत आदार दिता कोण म्हाका ह्या घडये कुमो करता आमी पळोवंक सोदता थोडी फावटी आमकां कोणूच मेळनात निराशेच्या ह्या वखदां आमकां जेजू आमचे मदें आसा हे या तुमी कश्ट केले न्हू हे या तुमी कुरीस वयतले न्हू हे या तुमी पिडेसता न्हू हे या तुमी वाऱ्या वदाळा सांपडलेलो हे या तुमी सर तिची कंत बेताराय भोगतेले न्हू हे या तुमी जिविताच्या वत्ताडामध्ये अडसतले न्हू हे या तुमी रात आनी दीस कंतीन बुडोवन रुदान करतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो सुमी तुका आनी म्हाका आपयता त्या सुम्याक आमचें जिवीत आनी आमी जिवितांत वावूचे हर एक कुरीस आमी समर्पया तुमची जाप आमी तुका समर्पित हांव सोमया आमी तुका समर्पित हांव सोमया आमच्या जिवितांत तुवें दिल्ले कश्टांचे कुरीस आमी तुका समर्पित हांव सोमया आमच्या जिवितांत तुवें दिल्लो बेजारायचो कुरीस आमी तुका समर्पित हांव सोमया आमच्या जिवितांत आमी वोवूंचे पिडे शिडेचे कुरीस आमी तुका समर्पित हांव सोमया आमच्या जिवितांत आमी वोवूंचे सलवणेचे कुरीस आमी तुका समर्पित हांव सोमया आमच्या जिवितांत आमी वोवूंचे निराशेचे कुरीस आमी तुका समर्पित हांव सोमया आमच्या जिवितांत आमी वोवूंचे रिणाचे कुरीस आमी तुका समर्पित हांव सोमया आमच्या जिवितांत आमी वोवूंचे अनितीचे कुरीस आमी तुका समर्पित हांव सोमया आमच्या जिवितांत आमी वोवूंचे कुटुंबा जिविताचे कुरीस आमी तुका समर्पित हांव सोमया आमच्या जिवितांत आमी वोवूंचे
कष्ट दगदवण्याचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जिवितांत आम्ही ववूंचे एकसुरपणाचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे फटकिऱ्या अपराधांचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे आर्थिक संकष्टाचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे हेरांच्या टिकांचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे गाथाचे मोसाचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे हेरांतावन मेळच्या अलक्षचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे मानसिक ओत्तडाचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे शोषणाचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे अनवरांचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे बेसाच्या अविश्वासपणाचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे वाईट सवयांचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे उतर प्रायाच्या जीविताचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे दुडो बदकाच्या आशेचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आम्ही आमच्या जीवितांत ववूंचे संसारी वस्तूच्या लब्धवण्याचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे कोरोना पिडे वरवीं आयिल्ल्या सर्व रितीच्या कश्टांचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जीवितांत आम्ही ववूंचे दुबळेकायेचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जिवितांत आम्ही ववूंचे युवसनाच्या आणि परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीच्या बेकारपणाचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया आमच्या जिवितांत आमच्या पुढाराच्या ववूंचे पुढाराच्या खंतीचे खुरीस आम्ही तुका समर्पिता सुमिया होय बाबा भयणी हर एक आमचे जिविताचे खुरीस आम्ही सोम्याक समर्पण दिले आमकां समर्पण दिया हर एक आमच्या जिविताचे खुरीस आनी कितेंय आसा जाल्यार वैयक्तीक जिवितांत आमकां भोगता आमी खुरीस वयता आमी कश्टांत आमी बेजारांत आसा आमी खंतींत आसा आमी टेन्शनांत आसा आमी दुखांत आसा हर एक आमचे खुरीस सोम्याक आतां गिता रोपार आमी समर्पया आमचें जिवीत बेजाराचें दुखाचें खंतीचें सलवणेचें जिवीत आमी सोम्याक समर्पया कष्ट केल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया तितोरो विशी हांव तुमकां कष्ट केल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो होय बाबा भयणी कष्ट तेलं येया वसान होतेले पवित्र येया हांव तुमकां विशीं दितलो हांव तुमचे खातीर
कालवरीच्या दोंगराचेर बारादी कुरिसोन सल्ला सगळ्या मनशाकुळाची पातकां ह्या म्हज्या कुर्सांत वयलांत सगळ्या मनशाकुळाचे कश्ट म्हजेर हांवें घेतले आनी मनशाकुळाचे वजन हांवें हाळू केलें हांवें मोग करच्या तुमचो तुमी कश्टोंक नजो बगार तुमचें जिवीत हाळू जाय तुमचे कुरीस हाळू जाय तुमची दुखां हांवें पोशी जाय तुमच्या किती बेजारांत तुम्ही एकसुरे न्हय बगार हांव तुमचे सांगता आसा म्हणलें भगत जाय देखून हांवें बारादी कुरीस भावा भयणी पुता धुवे तुमचे खातीर हांवें वबयलो तुमचे खातीर हांवें बारादी कुरीस घेवन कालवारीच्या दोंगरार हर एक मेट काडलें पडलो सबार पोटी हांव पडलो सबार पोटी गायलो सबार मार हांवें केले सबार अपमान हांवें भोगले फकत तुमचे खातीर तुमचे कश्ट हाळू करचे खातीर तुमचे बेजारे पयस करचे खातीर तुमच्या कश्टांक सांगात दिवचे खातीर वय बाबा भयणी सुमी आमच्या संगत आसा आमी सम्या कडेन सांगया सम्या आमचे खातीर कालवारीची वाट तूं सोल्लय सम्या त्या दीस तुका सांगत दिवंक कोणूच नासले सम्या तुवें मोग केल्ले शीस तुका सोंडावले तूं एकसुरो जालोय तुजी ती आवय वा दोगां तेका स्त्री आनी कोणी सोडल्यार कोणूच नासले सम्या एकसुरें तुजो कुरीस वयलय पूण सम्या आज म्हज्या जिवितांत आमी थोडे पटी एकसुरो म्हणल्यार म्हाका भोगता म्हाकाय सगळ्यांनी सोंड घाला म्हणल्यार भोगता थोडे पटी सम्या हो म्हजो कुरीस हांवें कसो वावूचें म्हणलें म्हाका भोगता बें दिसता सम्या आज म्हजे सांगता ये सम्या तुय म्हजे सांगता सल जेजू तुमची सवाब आमचे संगी सल जेजू आमचे संगी सल जेजू आमी कश्टां सांपडतना आमचे संगी सल जेजू आमी एकसुरी जावन जियेतना आमचे संगी सल जेजू आमी बरवस्तो सांडून निराशी जातना आमचे संगी सल जेजू हेरांनी आमकां दुखयतना आमचे संगी सल जेजू कश्टां वयर कश्ट आमचेर येताना आमचे संगी सल जेजू पिडेंत आमी पडतना आमचे संगी सल जेजू दुखांत आमी वळवळतना आमचे संगी सल जेजू थाळणेंत आमी सांपडतना आमचे संगी सल जेजू हेरांनी आमकां सोंड घालतना आमचे संगी सल जेजू फुडाराची खंत आमकां दोस्ताना आमचे संगी सल जेजू हेरांनी आमकां केणटाना बेणटाना आमचे संगी सल जेजू जिणेंत रितेपण भोगताना आमचे संगी सल जेजू खंयची दुखांत आमी बुडताना आमचे संगी सल जेजू आत्म्याक सुखी दाड आमी भोगताना आमचे संगी सल जेजू आमचो विश्वास दंडळताना आमचे संगी सल जेजू आमचो भावार्थ अस्कस जाताना आमचे संगी सल जेजू कुटुंबांत समाधान बिगडताना आमचे संगी सल जेजू सर्वांनी म्हाका सांडून घालताना आमचे संगी सल जेजू विघ्न अनवर आमचेर येताना आमचे संगी सल जेजू जिणेंत कंगाल जाताना आमचे संगी सल जेजू गर्व अंकारान हांव भरताना आमचे संगी सल जेजू संवसारी आशेक हांव बली जाताना आमचे संगी सल जेजू तुका सांडून हांव पयस वेताना आमचे संगी सल जेजू मरणाची भिरांत म्हाका भोगताना आमचे संगी सल जेजू हेरांक हांव नाका जाताना आमचे संगी सल जेजू म्हजेर म्हाका थोडी बडी कांटाळो येताना आमचे संगी सल जेजू हेरांक हांव वायट करताना आमचे संगी सल जेजू जिणेंत हांव वाट चुकोवन चलताना आमचे संगी सल जेजू ओय सम्या म्हजे सांगाता तूं राव म्हजे सांगाता रावचीच सोड घाली नाका एक सुरे म्हाका सोडी नाका हांव अस्खत हांव हे पातकी सम्या म्हजे कांय बोळ पावना सम्या तुजे विणे म्हजे वयर कांय करूंक जायना म्हजे सांगता रावचेचो हत्तीर विरो ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬೇರೆ ಓ ಯೇಸುವೆ
ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎದುರಿಸುವಾಗ, ಸೋಲುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಾದಾಗ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ಸರ್ವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ತೀರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ತೀರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ತೀರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ತೀರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ತೀರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನೊಂದಿಗಿರು. सौम्या, मुझे संगत रहो, तू मुझे संगी नाचता न जिसू, मुझे जीवितांत मुखारो सकना. जेजू जीवितांत काळो केतना उस्वादाचो दिवो जावन मुझे जीवितांत ये सौम्या. हांवें सलची वाट बरी वा खोटी सारकी की सूप म्हाका कळनातल्या बरोबर जेजू मुझे सांगता सल सौम्या, मुझे सांगता राव, सारकी वाट म्हाका दाखय. मुझे जिवितांत जेजू सलवतना दुखा म्हज्या दोळ्यांतल्यान वाळटना, म्हज्या काळजांत गाय जातना सौम्या, मुझे सांगता राव ते गाय गुण करूंक आनी म्हज्या दुखां पोसूंक. सौम्या, म्हज्या जिवितांत एका आवय बरी, एका बापय बरी राव जेजू. संवसारी आवय बापय म्हाका आसत तरी तूं म्हजो बापय, म्हजी आवय, मोग दिवची आवय तूं म्हाका. म्हजे सांगता राव सौम्या, तुजी उतरां तुवें उलोवचें अरी एक उतार सौम्या म्हाका धैर्य दिवं दी. एक गुरू भाशेन म्हाका उस्वार दाखय सौम्या. हांवें मागतना सौम्या, जायते बुडी तुका बोप मारता, जिवितांत तुका बोप मारता, म्हज्या कश्टांनी दुखांनी सौम्या म्हजो देव जावन तूं म्हजे सांगता राव. ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು, ನೋವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿರು. ನನ್ನ ತೀರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ತೀರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ,
ಹಾಲೆಲೂಯ. ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನೇ, ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯನೇ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆರಾಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ತುದಿ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. इकडे बोर आम्ही उभे राहूया. देवाची उतर आम्ही ऐकूया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवय असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ तावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगड्या शस्त्रां आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायतें सोसूंक पडटलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हूण तांकां ताणें स्पश्ट कळीत केलें. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणूंक लागलो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी. आपलो कुरीस उखोन घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. एक घडी पोर बसया. बाबा भयणीनो, देवाचें उतर एक घडी पोर आमी गुंडाय नियाळ करया. आज सकाळीं ब्रेकफास्ट जाल्या उपरांत म्हाका एक कॉल आयलें प्रेयर इंटेंशन सांगचे खातीर. आनी त्या फोनार उलयल्ली स्त्री म्हणूंक लागली, फादर म्हाका मस्त टेन्शन आसा. म्हजो घोव देवा दिनसला तरणाट्या प्रायर आनी हांव दोगां भुरग्यांक काणयोन मस्त कश्टान आसा. ह्या दिसांनी मस्त कश्ट आसात. आराधना वेळार दया करून म्हजे खातीर मागा. म्हजो आनी म्हज्या भुरग्यांचो उडास दवरा. हांवें म्हळें खंडी जावन हांव मागतां. देव तुमकां आसोन घालचो ना. तक्षणां ती स्त्री म्हणूंक लागली, फादर काल सोण घालचो ना फादर. थोडे फावटी म्हाका इतले कश्ट भोगतना भोगता ते देवाळा म्हाका भोगता. देवान म्हाका सोण घाला. नंतर म्हज्या तरणाट्या प्रायार कित्याक म्हज्या घोवाक व्हेला, कित्याक म्हाका ह्या कश्टान घाला. ह्या भुरग्यांक पोसच्या खातीर कोणाचे घरा बागलार हांव वावून काडून येता. थोडे फावटी आयकूंक मेळटा, थोडे फावटी वयल्या वयर कश्ट येतात. म्हाका कित्याक हें देवान दिलां. भाव भयणीनो, सकाळींच आज हे सवाल म्हज्या दोळ्यां म्हज्या मुखार एका स्त्रीन दवरलें. भविश्या कितलीं जाणां आमचे भितर आमी चिंतावंक कोणना. देवान म्हाकाच कितें हे कश्ट दिल्यात. आमी चिंतावन देवान म्हाका हे कश्ट दिल्यात. हर एकल्याचे कश्ट तांकां तांकां आसात. पूण बाबा भयणीनो, थोडे फावटी बरी जिणी जियेतना, थोडे फावटी आमी न्याय नितीन चलतना, थोडे फावटी देवाचेर विश्वास दवरून चलतना, थोडे फावटी आमी भावार्थान चलता आसतना आमकां असले कश्ट आमच्या दोळ्या मुखार येतात. आनी ह्या वेळार आमी सबारचो ना. थोडी फावटी देवाक सवाल विचारता, सोम्या तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हजो मोग करताय.
तूं म्हजो मोग असो देव, तर म्हज्या जिवितांत म्हजो मोग करता तर कित्याक कश्ट येवंक सोडटाय? तुका दिसना गी? वय बाबा भयणी, दोळ्याक दिसना गी म्हज्या देवाक? इजिप्ताक आमी फाटी या, इस्रायल परजा इजिप्तान कश्ट वताना देवाक दिसोंक ना गी? दिसतलें देव कुड्डो जावंक नातलो? तांबड्या दर्या लागीं पावता आसतना, फारावाचे सैन फाटल्यान येताना देवाक दिसोंक ना गी? दिसलें देवाक दिसलें. त्या देखून तांबड्या दर्यांतल्यान ताणें वाट केली, इस्रायल परजा उतरून गेली. जल्मातावन कुर्ड्या मनशाक, कुर्ड्या बार्तिमेवाक दिसोंक ना, तिका देवाक दिसोंक नातलें गे? ह्या मनशान कितें चूक केल्या म्हणून? देवाक दिसलें. देवाक दिसना ताणें रावोंक ना. देवान कुर्ड्या बार्तिमेवा पळयल्लें आनी त्या देखून ताच्या पुताक जेजूक धाडून ताका दिश्ट दिली. 38 वर्सां त्या सिलोयम तळ्या कडेन पडल्या मनशाक तो कश्ट नातना देवाक दिसोंक ना? देवाचे दोळे कुर्डे जाल्ले ना? देवाक दिसलें. 38 वर्सां उपरांत ह्या मनशाक कोणें पळोवंक ना, पूण सुमयान पळयलें. सुमयान ताका गूण केलें. बाबा भयणीनो, जिवितांत कुरीस म्हणलें ते आमकां देवाची शिक्षा न्हय. जिवितांत कुरीस तुका आनी म्हाका येताना देवान म्हजो मोग करूंक ना म्हणलें तें न्हय. जर तशें केल्लें तर कित्याक आज आयचे वाचपान सुमयानी उतरां सांगत जातली. देवाचो एकलोसो पूत मोगाचो जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्थान दिवन वयर येता आसतना शिसांनी आयकल्लीं उतरां, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें तुमी आयका. रुपांतर जाल्ले घडये थंयसर आकाशांतून आयिल्लो ताळो, हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हाका मानवला. तर देवाक मानवल्ल्या आपल्या पुताक हो म्हजो मोगाचो पूत म्हणल्यार देवान कित्याक कालवारीच्या दोंगरार ताका कुरीस वोवंक दिलो? कित्या खातीर ह्या आपल्या मानवल्ल्या पुताक खुर्सार काडोंक केलें? कित्या खातीर 3 घंटे थंयसर वळवळून मोरान दिलें ताका एका सोरा बरी? देवान तसो मोग करूंक ना म्हणून न्हय, बकार सगळ्या मनशाकुळाच्या मोगा खातीर. मनशाकुळाच्या मोगा खातीर ताणें कश्ट मरण सोंसी जाय पडलें. मनशाकुळाच्या मोगा खातीर ताणें कुरीस वावय जाय पडलो. मनशाकुळाच्या मोगा खातीर 3 घंटे कुर्सार ताणें उमकाळ जाय पडलें. भावा भयणीनो, हाचे वरतें कितें जाय? हाचे वरतें कितें साक्ष म्हाका आनी तुका जाय भावार्थाक? कश्ट येतना, आमी सलवतना, आमी निराशी जातना, आमचो भारत नडटाना देवाक आमी सावली तरतोन कित्याक देवा म्हजेर कश्ट धाडल्याय? उडास करया हें घडीत. सुमयान कित्याक कश्ट चुकले? मोगाच्या पुताक ताणें कित्याक कश्ट दिले? वय बापाक गोत आसलें सुमयान कश्ट सोंसी दे आपल्या पुतान, आनी पातकांत गुलामपणां सांपडल्या कोरोडांच्या कोरोड लोकांक, काळोखांत आशिल्ल्या देवातून पयस आशिल्ल्या सर्व जनांगाच्या लोकांक उजवाडा काडी जाय, बाच्यावी दी जाय. ह्या खातीर ताणें
आपल्या पुताक कुर्सार मारूंक दिलो मोगा खातीर बाबा भयणी सुमी कुर्सार मेलो मोगा खातीर त्या देखून जेजू सांगता कोण म्हजो मोग करता कोण म्हजो पाटलाव करता ताणें आपलो कुरीस काणकेचोय आनी म्हज्या पाटल्यान येसोय आमी कोण बाबा भयणीनो सुमी आमचो गुरू सुमी जेजू क्रिस्त ह्या उड्या रुपार आदारसो आमचो गुरू आनी आमी ताचे शिष्य आमी ताचो पाटलाव करता मेस्त्रीन कश्ट सोंसल्यात जाल्यार शिसान कश्ट सोंसिनाका गे मेस्त्रीन आपल्या कश्टांनी करोडांची लोकांची सोडवण केली जाल्यार हांवें ताच्या शिसान कश्ट सोंसून हांवें करोडाच्या लोकां खातीर हांवें कश्ट जायन गे सुटका तांच्या सुटके खातीर वय बाबा भयणीनो जर म्हाका आनी तुका देव कुरीस वोवंक दिता कश्ट दिता ह्या कुर्सांत आमकां दूख मेळटा कित्या खातीर हांवें कश्ट सोंसतना म्हज्या कश्टाचो फळ सोम्या कुशी वेल्ल्या त्या लाखो लोकांक सुटका दिवचे खातीर फातकांतली सुटका दिवचे खातीर उजवाडाक हाडचे खातीर आनी देवाच्या मोगाच्या गोपान हाडचे खातीर तर आमी देवान दिल्ले कश्ट घेवया कंटाळचे नाका बेजार पोवचे नाका निराश जावचे नाका कश्टान धैर्य घेवया बाबा भयणीनो कश्टान देव आमचो मोग करता म्हणल्यार उडास दवरया कश्टांत देवा संगत रावया आनी त्या कश्टांत जेजूचें संगतपण आमी भोगया ही घडी भोरांत आमी सक्कड सोम्या मुखार आमचे कश्ट दवरया हर एक रितीन आमी कितें जर सोम्यान आमकां कश्ट सोसूंक कुशी वेल्या आज आमी सगळ्या मनशा कुळा खातीर मागया भाव भयणीनो सगळ्या संवसारा खातीर आज आमी मागूंक जाय कितल्या लोकांचे कश्ट आमी हांवें आनी तुवें आज हाडू करूंक जाय हे मिसा आमकां दिलां सोम्यान आमच्या मेस्त्रीन आपल्या कश्टांत आपल्या मागण्यांत सर्व लोकांक सुटका दिल्या तर आज हांवें आनी तुवें म्हज्या मागण्याद्वारे हेरांक हांवें सुटका दिसय संवसारा खातीर मागया भाव भयणीनो जेजून बारादी कुरीस कालवरीच्या दोंगरार वयलो तो कुरीस मनशा कुळाच्या नालिसायचो खोटेपणाचो अस्खतकायचो नेनारपणाचो गुर्त जावन आशिल्लो त्या कुर्साचेर जेजू मरण पावलो ताचें मरण जिवंतपणांत बदल्लें पाताक बक्षण्यान बदल्लें मरण जिवंतपणान बदल्लें सलवणी जैतान बदल्ली तर आमची पिडा आमचे कश्ट आमची अनवरां आमचे उणेपणो आमचे समस्ये आमचे सर्व कितें मोतीचे बेजाराय जेजूक आमी भेटून दिवया तो भलायकेन ते बदलतलो जैतान तें बदलतलो जेजूच्या पवित्र कुर्सा वरीं तुका समर्पित जेजूच्या पवित्र कुर्सा वरीं तुका समर्पित देवा बाबा भयणीनो सर्व आवय बापायांच्या इराद्या पासून आज पयल्या मागया आज संवसारांतल्या सर्व आवय बापाय हांगासर तुमी आसात कितलींशीं जाणां ह्या आराधनांत भाग घेवचे आवय बापायानो तुमचे पासत आमी मागता आवय बापाय तांचे पासत मागया कित्याक आमची आवय बापाय जायते कुरीस वयतात आज आमच्या आवय बापायांक जिवितांत झाडाचे कुरीस वोंग मेळटात कुटुंबांत भुरग्यांच्या पुढाराची कुरीस भुरग्यांच्या पुढारा खातीर गळोवन वावट काडन लोकांच्या बगलार गळोवन कश्ट काडटात घाम वरयतात हातपाय झरयतात आमची आवय बापाय पूण जायते बोटी तांकां कुरीस वोवंक पडटा भुरग्यांचे बरेपणा खातीर वावरतना भुरगीं बऱ्या वाटेर वचनात हें पळयतना आवय बापाय कुरीस वोवयता दुखाचे बेजाराचे निराशेचे कुटुंबाचो आर्थीक भार कुटुंब चलोचे
कुटुंबाची 20 सालाचे बैले भुरग्यां पुसीचे या घर घर सालाचे हे आर्थिक बार आवय बापय ववयतात आपल्या कुटुंब सांभाळच्या खातीर वाहून काडटात इतले करतानाय सबार आवय बापयांक भाव भयणीनो एकसुरपण बघता कश्ट काडून वाहून वाडयल्ली भुरगीं परगांव पावतात घरांत एकसुरी जायते फावटी परगांवान गेल्ल्या भुरग्यांक आवय बापायचो उडास आसना आवय बापायची खंत समजना आवय बापायचे कश्ट तांकां समजनात आनी एकसुरपणाचे कुरीस तीं ववयतात कितलीशीं आवय बापाय भुरग्यांच्या अलक्षचे कुरीस ववयतात भुरग्यांक पडोवन वचोंक प्राय जाल्लीं आवय बापाय घरा आसात भुरग्यांक पडोवन वचोंक ना प्राय आनी पिडा तांकां ना काम करून तांकां कोणी ना तुटी पोटी तरी पूण करीचे कांय तुजी वाट ना असले प्राय आनी पिडेचे कुरीस वयतात वयल्यान आर्थीक संकश्ट कांय तुटी पोटी जोडोल्लें पावना उरना प्रायचे पावतना हात खाली जातात आर्थीक संकश्टांत सांपडटात भावा भयणीनो असल्या आवय बापायांक सगळ्यांक भेटया तुमच्या पासोती मागता तुम्ही एकले आवय बापाय तुमचे कश्ट वयतात तुमचे कुरीस वयतात या जेजू कडेन मागया जेजू हे कुरीस तुका समर्पित हांव एका आवय बापायचे कुरीसचे तूं तुज्या पांया तडी दवरता कालवारीच्या दोंगरार आवय बापाय खातीर जेजू तूं चल्लय त्या तुजी आवय तुज्या फाटल्यान आसली सोम्या तुज्या कुर्सा सांगता ती बाग घेतली ती सगळ्या संवसाराची कश्ट त्या आवय बापायची प्रतिनिधी जावन जेजू कालवारीच्या दोंगरार तुज्या संगता आसली त्या आवय मारिपात सक्कड आवय बापायचे कश्ट तुज्या हातांत समर्पित हांव आनी गायता जेजूच्या पवित्र कुर्सा मोरीफा तुका समर्पित हांव देवा जेजूच्या पवित्र कुर्सा मोरीफा तुका समर्पित हांव देवा बाबा भयणीनो काजारी जोड्यांचे कुरीस सोम्याक समर्पण दिवया काजारी जोड्यांक सर्वांक सोम्या मुखार हाडया लग्नाची भास दिवन लग्नाचो बेस स्वीकार करन लग्नाचें जिवीत जिवंक एकामेका पती पतीन एकामेका कुरीस जाल्यार हो मोगाचो कुरीस भावोंक थोडी पोटी दैत्या जोड्यांक कश्ट जातात एकामेका मदें मोग ना कितलीं काजारी जोडी मोग नासतना जियेतात कितल्या काजारी जोड्यां मदें लढाई झगडें कितल्या काजारी जोड्यां मदें दिसपडतें संघर्श कितलीं काजारी जोडी काजार जावन एकामेकांतल्यान पयस आसात बाबा भयणीनो असले कश्ट ती वयतात थोड्या पटी मोग ना सोड दोड ना दैत्य काजारी जोड्या आर्थीक संकश्ट बायलेक संतोश करूंक घोवाक फाव जायना घोवाक संतोश करून थोडी पटी बायलेक कश्ट जातात जायतीं अविश्वासपणाचे कुरीस कितली काजारी जोडी एकामेका अविश्वासी जावन चलतात काजारा बायलो संबंध बरें काम थोड्यांक ना या काजार काम नातल्या घोवाक मान ना काजार काम नातल्या बायलेक थोडी पटी मान ना असली परिस्थिती आसा जायत्या काजारी जोड्यांक भुरग्याचें देणें ना फादर तुमच्या आराधनांत प्लीज फादर तुमच्या आराधनांत आमचे खातीर म्हाका एक भुरग्याचें देणें लाबो कितलीं वर्सां जालीं फादर काजार जावन भुरगें ना सोम्या जेजू असल्या काजारी जोड्यांचे संकश्ट तुज्या मुखार दवरता कितलीं काजारी जोडी सोम्या कश्ट जातात कदींच आसात बेजारांत आसात काजारी जिवितांत मोग ना समाधान ना घरांत बरेंपण ना जिवितांत तृप्ती ना भुरग्याचे देणें ना हुंदूर शिवंक जायना तेणें गेल्यार बाय इशीन गेल्यार न्हय म्हणल्यार परिस्थितीन कितलीं काजारी जोडी आसा सोम्या तांकां आमी तुजे लागीं समर्पित तांचे कश्ट सोम्या स्विकार कर तांचे कुरीस हाळू कर सोम्या सक्कड काजारी जोड्यांचे कुरीस तुजे मुखार दवरता आनी मागता जेजूच्या पवित्र कुर्सा मोरीफा तुका समर्पित हांव देवा
जेसूच्या पवित्र कुर्सामोरी तुका समर्पित देवा. युवजन आणि भुरग्यां बसत मागया भाव भयणीनो, युवजनांच्या आणि भुरग्यांचे कुरीस आमी हाडया. फुडाराची अभद्रतेची चिंतना आमच्या भुरग्यांक दोसतात. आमचे युवजन शिकतात, शिकल्यांक कामां मेळना. एक काम मेळयचें जाल्यार 10 कडेन अर्ज घालीचे, कितली कडेन एप्लिकेशन गॅलरी इंटरव्यूक आपयतात, पडी धरतात. काम ना, काम ना, काम नासतना घरान मान ना, मर्याद ना. असल्या परिस्थितीत आमची युवजनां आसात. समाजांत आज असमानता आसा. ग्रेस्त न्ही दुबळो म्हणलो तरबेद आमच्या युवजनांक दोसता. ग्रेस्त कशेंय करतात, दुबळ्यांक इसादतले नांत. खंय गेल्यार ग्रेस्तांक पयलें स्थान मेळटा, दुबळ्या युवजनांक स्थान मेळना. असली परिस्थिती. आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलान गेल्ले कडेन तेच समज. कितलेशे भुरग्यांक शिकूंक कश्ट जातात, कितलीशीं भुरगीं पयशे पिड्डार करतात. आज आमच्या भुरगीं कश्टांत आसात. आज आमच्या युवजनां विसवणेन घुसपड. एक जिने सांगती विसवंकू थोडी मोठी खंय कसली पावती जोडी पावती एकामेका विसवण करच्यान चुकोवन पडटा. थोडी एकल्या मोगार पडटात आनी एकल्या सोडटात आनी पडटा आनी एकल्या मोगार पडटात. दिसपट्टे खेळ म्हणले बरें चलता. जिविताची गंभीराय ना युवजनां मध्ये. कितलेशे आमचे युवजन आमाल पिवणे, ड्रग्स ही मादक द्रव्यां बली जातात. कितलेशे आमचे युवजनां वायट संबंधान लिव्ह इन रिलेशनशिपार जियेतात. भावीनो, आमच्या युवजनां खातीर मागया. सोम्या जेजू, आमच्या युवजनांक आनी भुरग्यांक तुका समर्पित हांव. आमची मोलादीक दिरवी सोम्या. आमचे युवजन दिरवी, आवय बापायची दिरवी, ती भविष्याची दिरवी, आवय बापायचे भविष्य सोम्या. हे आमचे युवजन, आमच्या युवजनां वाट चुकोवंक सोडिनाका सोम्या. वाटे काड, वायट सवयांतल्यान ताका भायर हाड. मोती गुजवाड दी, सारकी विसवण करून जेजू समजणी दी सोम्या. आमच्या युवजनांचेर भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल जेजू. तांचे कुरीस आमी तुका समर्पित आनी मागता. जेसूच्या पवित्र कुर्सामोरी तुका समर्पित देवा. जेसूच्या पवित्र कुर्सामोरी तुका समर्पित देवा. पवित्र सभे पासत मागया भाव भयणीनो. आधुनिकतेचे वारें ह्या दिसांनी पवित्र सभेंत वळटा. आमची पवित्र सभा भावांत दसकत जावन येता. आधुनिकतेच्या वाऱ्या वरवीं लोक कितलो मिसाकेचें सोडलां. आज लोकांनी भक्तीपण उणें जालां, देवाचो मोग उणो जाला. आज एका रितीन आधुनिकता सगळ्यांकी दोसता. ह्या जागांनी धार्मिकांकी आधुनिकतेचे वारें वादळटा. मागण्याचें जिवीत अस्कत जालां, पवित्रपणाचें जिवीत अस्कत जालां. देखीचे एक सारकी बरी देख आज ते बटे मेळना. सोम्याक आमी समर्पिया ये आधुनीक पवित्र सभेचे कुरीस. दगदवणी चीनान दगदवणी, जायते मुस्लीम राष्ट्रांनी दगदवणी, आमच्या एकान दगदवणी, पवित्र सभेर दगदवणी सोडून आतां. कितलेशे क्रिस्तांव धार्मिकां आनी तशेंच लायकां मरतात, जीव दितात भावार्था खातीर. असले परिस्थिती आज पवित्र सभेंत आसा. पवित्र सभा बंदडेंत आसा. जायत्या पावानांतल्या पवित्र सभेंत पंगड, न्यू लायफ आनी ओल्ड लायफ आनी पेंटगॉन कितें कातोलीक अशे विविध पंगड उब जाल्यात पवित्र सभेंत. एका क्रिस्ताचे वांटे पांटे जातात भाव भयणीनो. असल्या पवित्र सभेक भेटोवया. सोम्या, तुज्या पवित्र सभेचेर आशिर्वाद विदिश्ट कर सोम्या. पाप साहेबाच्या मुखेलपणा काल आमच्या यादकांनी धार्मिकांनी बिस्पांनी समर्पित जिवितात वरी ही पवित्र सभा भावार्थान सांबाळूं, तिरासानेन सांबाळूं. आमच्या लोकांचो भावार्थ राग सोम्या. आमचो लोकांचो भावार्थ तीर आसूं दी. फातरां बरी, कडपा बरी, हालान आसतना कितली कश्ट दी. आधुनिकतेच्या वाऱ्याक वाळान आसतना तिरासानेन भावार्थ जिवीत जेव पवित्र सभेक आमी तुका समर्पित हांव. पवित्र सभेचे कुरीस तुज्या पांयां तडेन दवरता हांव. जेसूच्या पवित्र कुर्सामोरी तुका समर्पित देवा. जेसूच्या पवित्र कुर्सामोरी तुका समर्पित देवा.
आमच्या राष्ट्राची त्या समा समर्पिया भाऊ बहिणीनो. भारतांत आज कोरोना पिडा विस्तारून आसा. कोरोना पिडा आज सगळ्या संवसारांत आज सेकंड प्लेसीक पावलें आनी अमेरिकाक फाटीं घालूंक आनी सड्ड पयस ना. भविश्यात थोड्या दिसांनी आमचे भारत कोरोना पिड्यान नंबर 1 राष्ट्र जातलें संवसारांत. असल्या परिस्थितीक आमी पावल्या. आमचे राष्ट्र कश्टांत आसा. भावा भयणीनो, आमी कश्टांत आसा. आर्थीक संकश्ट आयल्यात. आमचो राष्ट्र लॉस जाला. इकॉनॉमी GDP देवल्या. हर एक रितीन आमी कश्टार आसा भाव भयणीनो. मुखले दीस कश्टांचे जाल्यार मोलां आकाशाक पावल्यान जिवीत कश्टांचें जालां. राजकारणी वेवस्था भ्रश्टाचारान भरून गेल्या. आमची वेवस्था पुरो दोश बरी जावन आसा. कोण कितें ताका खुशी आसलें करता. धार्मीक माथांतलेपण वाडता. झुजाची मोडां तेणें चीना पाकिस्ताना भोंवतणी झुजाची मोडां विस्तारून आसा. आमचें राष्ट्र कश्टांत आसा भाव भयणीनो. सोम्या आमच्या भारत देशाक आमी भेटयता. सगळो राष्ट्र सोम्या एक खुरीस वावून आसा. कश्टांचे खुरीस आमच्या माथ्यार आसात आमच्या राष्ट्रांत. हर एका रितीन आमचे राष्ट्र अस्खळटावन येता. सोम्या ह्या राष्ट्राक तुवें सराका जाय. तुज्या पांया तळी समर्पण दिता हांव. आमच्या राष्ट्रांतल्या हर एका नागरिकाक सांबाळचें तूं. हर एका धर्माच्यांक तूं सांबाळ. हर एका पंगडाच्यांक तूं सांबाळ. आमचें राष्ट्र आमी सगळे एकामेकाक खातीर जीव चिंतचें एक बरें राष्ट्र जावन बांदून हाडचें तुका आमी समर्पिता हांव. जेजूच्या पवित्र कुर्सावरी तुका समर्पिता देवा. जेजूच्या पवित्र कुर्सावरी तुका समर्पिता देवा. आमची वैयक्तीक त्या सवा आमी भेटून दिवया. हर एकल्या आमच्या वैयक्तीक कुरीस, आमची पिडा शिडा, आमचे आर्थीक संकश्ट, आमचे रीण, आमचे सर्व जिवितांतले आमचे आदाय ना, काम ना, वत्तडाचे टेन्शन आसात. आमकां जिवितांत वत्तड आसात. एकसूरपण भोगता, निराशा, असहायकपण आमी सगळीं हे सोम्याक समर्पिया. हाचे सांगता एकल्यान मोतीक उजवाड मेळोवंक मागलां. अरे त्या सवा दंडिल्यान एकल्यान तिचें डिप्रेशन गूण जावंक सुटका मागूंक. एकल्याक ट्रान्सफर मेळोवंक. एकल्याक भायल्या गांवांत वचूंक विजा मेळोवंक. एकल्याक कुटुंबाचें रीण परीक जावंक. एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जावन ऑपरेशन सक्सेस जावंक. वेल्लोर ऑपरेशन आसा सक्सेस जावंक. एकल्यान खाजार जावंक, बरें मोन करूंक आनी बरी सिरीक मेळोवंक. एकल्यान एका जोड्याक मैसूरान तांकां बरी भलायकी मेळोवंक. तांकां शुगर आसा, हाता पांय बोड ना, तांकां देवान बरी भलायकी दिवच्या पासत. एकल्याक खाजारी जोड्या 4 वर्सां जालीं कातर जावन भुरग्याचे देणे ना, भुरग्याचे देणे लावंक. 30 वर्सां जावन डायबिटीसान कश्ट जेका पिडेस्ताक ताका भलायकी मेळच्या खातीर पिडा गूण जावच्या पासत. एकल्याक कॅन्सर पिडा गूण जावं मागता, ताजी कॅन्सर पिडा गूण जावच्या पासत. एकल्याचे लंग्स कॅन्सर ताजे वरी कश्ट जाता तें गूण जावच्या पासत. एका स्त्रियेक बरें मरण मेळून दी म्हूण ती मागता, कळवळटा. एका तरणाट्याक मोती उजवाड मेळच्या खातीर. एक बहिणीक तिका डायबिटीज आनी किडनी डायलिसीस आनी सगळें आसा. जायते पिडेन ती कश्ट जाता. आमची उडपेंत लागीं थंयसर त्या आमच्या भयणी पासत मागया. एका जोडे एका व्यक्तीक एका मनशाक ताका प्रत्येक रितीन ताका जायते पिडे ब्लॅडर ताजे प्रॉब्लेम आसा. युरिनरी ब्लॅडरांत ट्युमर जालां आनी परवां आयतर ऑपरेशन आनी ह्या ऑपरेशन गूण जावचे पासत मागया. एकल्याचें रेवेचें काम बरें जातना जावच्या खातीर, एका कुटुंबाच्या भलायके खातीर, एका स्त्रियेचें ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावच्या खातीर, एकल्यान मानसीक अस्वस्थ आसा, कितें करता म्हणलें जमतना ताका बरें देवान भलायकी दिवचे खातीर. एकल्याचें काम मेळना पूण तें विजा कन्फर्म जावना, बेगीन विजा एप्रूव जावचे खातीर. एकल्या 10 वर्सां जावन BP आसा आनी हृदयान दूख आसा, पल्पिटेशन जाता तोळ तोळत, ताजी भलायकी बरी जावच्या खातीर. एकल्याचें काजार जावन 5 वर्सां जालीं आनी भुरग्याचे देणे ना, भुरग्याचे देणे मेळोंक. कित्याक काजारी जिवितांत घरा ह्या भुरगे नातल्या खातीर घरांत समाधान देवान ताका बरें भलायकी दिवच्या खातीर. हाचे सांगता भाव भयणीन आदल्या आराधनांनी
जैत ती त्या वायल्या आनी की ती त्या आमी परत उडास करया सुमयान जेजू ही सर्व त्या आनी हाचे सांगता आदल्या आराधनांनी तुका भेटून दिले त्या कोणा तांचे उपकार मेळोवंक नात सोम्या ही हर एक त्या आमी तुका भेटून दिता जैत ते उपकार तुवें आमकां फावो केले जैतेनी फोन कर म्हाका आतां सांगला आमकां मागले उपकार मेळ्ळे म्हणून सोम्या ताचे खातीर अर्घ दिता सोम्या हाचे सांगता आज प्रत्येक तरान आमी ही त्या मागता आसतना जेजू हांगासर ह्या आराधनान भाग्याच्या हर एकल्याची ह्या हांगासर आज ह्या इगर्जेंत तशेंच टीव्ही मुखांतर आराधना भाग्यतल्या हर एकल्या जेजू तूं आपड तुझे दैविक शक्तीन गुण कर जेजू आज जेजू तुझे लागीं मागता सोम्या सगळ्यांचे जिविताचे कुरीस आज तुझ्या पांयांतडी दवरता जेजू हाळू कर जेजू मनशाकडची बेरमत पाव आमची भाव भयणी कश्ट जातात तुझे लागीं जेजू सगळ्यांच्या नांवान जेजू हांव तुझे लागीं मागता या जगाच्या अभिषिक्त हातात वारी जेजू हर एक आमच्या बाबा भयणीक आपड जेजू बरें कर जेजू स्पर्श कर आज तुवें हर एकला बरें करूंक जाय जेजू त्या खातीर आमी तुजे लागीं विनंती करता जेजू आमचे कश्ट तुजे मुखार हाडटा आमी जाणा जेजू तूं आमकां आयकताय आनी आमकां सांबाळटाय जेजू सर्व दाने पसत मागता हे आराधन सोलो करो विविध रितीने कुमोक करच्या हर एक दानेक हर एक रितीन कुमोक दिवच्या आधार दिवच्या जेजू हर एक लाग आमी समर्पिता आनी गायता जेजू जेजूच्या लिंबयार पडया. समोरीफा तुका समर्पित देवा जेजूच्या पवित्र कुर्सामोरीफा तुका समर्पित देवा हालेलुया 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 सगळे मी माझ्या भाव बहिणीनो देवाची स्तुती करया स्वामीचे पवित्र सकत याकडे देऊन दे या पवित्र या वेळार जेजू आम्ही सर जेजूची दैविक सकत देऊन दे जेजू आज तुझे दैविक सकत नाळशी कर जेजू तुझ्या अमलिक रक्ताचा अभिषेक कर स्वामिया आमच्या जीविताचे खुरीस आज तुका आम्ही भेटवून देता स्वामिया जेजू खुर्सारून करच्या तुझे ते जेजू तुझ्या पांच पवित्र गायता जेजू तुझ्या पवित्र पांच गायता तुझ्या अमलिक रक्तात वाळून दी जेजू आज कोणाचं करंगा तर हर एक देशा तुझे मुखार दवरल्या कोणात जेजू तुझे खुरीस तुझ्या मुखार हाडला स्वामिया हर एकले ते स्वामिया जेजू आज ते खुरीस आडो कर तुझ्या अमलिक रक्तान जेजू अभिषेक कर तुझ्या पवित्र पांच गायता तुझ्या पवित्र उंडार पारच्या तुझे तान जेजू तुझे दैवी सकत वाळून दी याकडे आराधन भाग्य दिला हर एकला आपड जेजू तुझे काल तुझे काय गुण कर स्वामिया जेजू तुझ्या सत्यंत का गुण कर हालेलुया 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 हे द्यावो सक्रामेंटा साष्टांग करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आधार्या सोलून वेच्या अस्कत्विष्या भावार्थाचे फळ दिव्या जशे बापा तशे सुता उल्हासारी स्तुती जाऊं पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यात हरसीत नाव तुका दोघांच्या स्थिरीता समास मी नावाडता आमेन. प्रार्थूया हे देवाविची सक्रमेंत काल तुझे कष्टाचो उडास तुवें आमकां जोडलाय तुझे सोडून सफळ सदांत तुमचे ती आमी बुगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर जो जेतन रात करताय ससनाच्या ससना जाऊचे सगळे आमच्या बऱ्या
थंयसर आमकां कळटा खुर्सा सावळेंत रावो तरी विशेव आमकां मेळटा जावचें सगळें आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. मोगाजनो ह्या आराधनांत भाग घेतिल्ल्या तुमकां सर्वांक देवाची आशिर्वादां बरी भलायकी हांव मागतां. स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे सगळ्यांचे कश्ट हाडू करतलो. ह्या आराधना कुमो केल्ल्या सर्वांक दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन आमी हे प्रसार करता देखून तांचो काळजांत तावन उपकार बावडटा. डिवायन वर्ड टीव्ही असो मालाक मानेस्त स्टिफन मेंडीस आनी कुटाम तशेंच मानेस्त जॉस्विन प्रसार करचे ताका तशेंच चित्रीकरण केल्लो मानेस्त सूरज मचादो आनी मानेस्त सैमन पायस आमकां संगीत दिल्लो सो आमचे आल्तरेचें अपुर्बाचें डेकोरेशन केल्लें आमच्या मोगाच्या सिस्टरांक तशेंच आज हांगासर आल्तरेक आमकां एक एक शुक्रार एक फुलां दितात. वलेरियन लोबो बेलां कडेन वडांनी फुलां दिल्यांत तांचोय हांव काळजांत तावन उपकार बावडटां. तशेंच कुमो केल्ल्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाचें आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. दैवीक मिडिया अमृत मिडिया तर्फे तुमकां देव बरें करूं. आमच्याय दैवीक अमृताच्या मिसां पासत ह्या कश्टांच्या वेळार तुमी मागा सगळ्यांक देव बरें करूं.